आमी निवडून दिल्ले खासदार गोंयकारांचे प्रश्न मांडपाक सक्षम आसतले काय हे पळोवन गोंयकारांनी लोकसभेचे खासदार निवडून दिवचे अशें आवाहन पेडणेचो आदलो नगराध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देशप्रभू हांणी केला। फाटीं निवडून आयिल्ले दोनूय खासदार फकत तिसरे बाकार वचून बसले। परतून हीच परिस्थिती निर्माण जावची न्हय हे खातीर विचारपूर्वक खासदार निवडून दिवपाचें आवाहन डॉक्टर वासुदेव देशप्रभून गोंयकारांक केला। गेल्या लोकसभेत दोनय आमचे खासदार तिसऱ्या बाकड्याचेर बसले। सारदीन तिसऱ्या बाकड्याचेर आसलो आणि भाऊ सुद्धा तिसऱ्या बाकड्याचेर। आज अशी परिस्थिती आसा की मोवीन म्हणटा की पल्लवी बाईक मंत्रीपद दितले। याचो असो अर्थ जावं शकता की भाऊ पट्टा म्हणून ह्या खरा काय। आणि नंबर 2 आमचो लागचो सदानंद भाऊ तानावडे हो राज्यसभेचे श्रेष्ठ खासदार आसा। तो शर्यतीन ना मंत्रीपदाच्या मोवीन कितेंय जाय ते उलयता आणि गोंयकारांक पिशे करता। आज जर उत्तर गोंयची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार परत मौन व्रत धारण करून तिसऱ्या बाकड्याचेर एक माणूस वचा शकता। दुसरी परिस्थिती आसा ऑपोजिशन बेंचाचेर पहिल्या बाकड्याचेर सुसज्ज असो उमेदवार आसा। तिसरो एक उमेदवार आसा तो शेवटच्या बाकड्याचेर आसतलो। लोकांनी ठरोवंक जाय की आमकां गव्हर्मेंटान स्थान खंयचा आसता। स्थान बरा आसतला की आमकां जस्ट रँक जातलें। आज पेडणेकरांची आमदारकीच्या बाबतीत तीच गजाल जाल्या। आज आमचो आमदार नंबर 40वा आसा। कोण ताका विचारिना, शेवटच्या बाकड्यार बसता। त्या कारणाक लागून पेडण्याची दयनीय स्थिती झालेली आसा। हीच स्थिती आमकां दिल्ली करूंक जाय याचो गोंयकारांनी विचार करूंक जाय की आमचो खासदार पहिल्या 2 रांकेन आसतलो, मदल्या रांकेन आसतलो की शेवटच्या रांकेन बसतलो। ही महत्वाची गजाल आसा। आता यदा कदाचित दोनय वाटेन चित्र बघूया। यदा कदाचित भाऊ निवडून येलो पण बीजेपी पडली। त्याची परिस्थिती काय झाली आणि यदा कदाचित बीजेपी पडली आणि खलप निवडून येलो जाल्यार परिस्थिती काय जातली ह्या लोकांनी विचार करूंक जाय आणि शुद्धपणान मतदान करूंक जाय की आमचो खासदार हो बऱ्या पोझिशनाचेर आसतलो की खंयच्या तरी एका बाकड्याचेर बसात ट्याव करतलो। हो विचार खरोच गांभीर्यान पेडणेकरांक आणि उत्तर गोंयच्या लोकांनी घालूंक जाय। कारण दक्षिण गोंयाचे काही आमदार ऑलरेडी पल्लवी ढेपे ती आमच्याच पैकी आणि म्हाका उमेद जातली की तिका मंत्रीपद जर मेळ्ळें जाल्यार। पण तिका जर मंत्रीपद मेळ्ळें म्हणजे भाऊक मंत्रीपद ना अशें स्पश्ट जाता। हे ओबीसी समाज खपोवन घेतलो काय हो एक मोठो प्रश्न आसा।